एक देवोत मुनीस सबार तेंपा तावनू देवा लागी कितें एक ताच्या गरजे खातीर मागोन आसलो आनी ताणें मागले दीस पाशार जाले म्हयने पाशार जाले वर्स पाशार जाले जाल्यारय ताणें मागल्लें ताका मेळोंक ना इल्लोसो तो निराश जालो आनी एक दीस ताका स्वप्नांत देव दिश्टीक पडलो स्वप्नांत देव दिश्टीक पडटा आसतना ताचे पयले सवाल देवाक देवा इतलो तेंपा तावनू हांव दारार बडोवन आसा कित्याक तूं दार उक्तें करिनाय इतलो तेंप तावन हांव दारार बडोवन आसा देवा कित्याक तूं दार उक्तें करिनाय मनिसाल्या सवालाक देव ताका जाप दिवन म्हणालो दारार बडय वणदीर बडय नाका दारार बडय वणदीर बडय नाका तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागता आनी आयच्या ह्या व्हरत्या दिसा धन्य देवाक अर्गां दिवन देवाचें उतर नियाळ करच्या ह्या कार्यक्रमाक तुमकां मोगासो स्वागत हांव करतां देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक म्हणटा पवित्र पुस्तक हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 4 वस्वर 12 बोळ ते जिवें आनी क्रियात्मक उतर आमी आयकून त्या उतरा मुखांतर खरें जिवीत जोडूंक पवित्र आत्म्याची मजत आमी पयल्यान पयलें मागया तुज्या जरीक म्हाका येवंक दी सोम्या तुज्या जरींतले म्हाका पियोंक दिये सोम्या तुज्या जरींत म्हाका जियोंक दिये सोम्या म्हणून आमी सोम्याक उलो मारया तुजे जरीक म्हाका येवंक दी सोम्या तुजे जरींतले पियोंक दिये सोम्या तुजे जरींत जियोंक दिये सोम्या येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी Spirita thoi म्हाका येवंक दी सोम्या Spirita thoi पियोंक दिये सोम्या Spirita thoi जियोंक दिये सोम्या येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी सा लुकासो वांजेल अवस्वर 11 वाक्य 1 तावन 4 पर्यंत आनी 9 तावन 10 पर्यंत Gospel of Luke chapter 11 verses 1 to 4 and 9 to 11 एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणेक नासुल्लो मागणे जाताच शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें सोम्या जुआवन आपल्या शिसांक शिकयल्ल्या बरी तूं आमकांय मागोवंक शिकय तवळ तो तांकां सांगी लागलो तुमी मागतना अशें म्हणा बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दीस आमकां दी जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षितांव तशें आमची पातकां बक्षी आमकां ताळणेंत व्हरिनाका देखून हांव तुमकां सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें कित्याक मागता तो हर एकलो घेता सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक
उक्तें जाता. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, एक देवोत मनीस सबार तेंपां तावन देवा लागीं कितें एक ताच्या गरजे खातीर मागून आसलो. आनी ताणें मागलें दीस पाशार जाले, म्हयने पासर जाले, वर्स पासर जाले जाल्यारय ताणें मागल्लें ताका मेळोंक ना. इल्लोसो तो निराश जालो. आनी एक दीस ताका स्वप्नांत देव दिश्टीक पडलो. स्वप्नांत देव दिश्टीक पडटा आसतना ताचे पयले सवाल देवाक, देवा इतलो तेंपां तावन हांव दारार बडोवन आसा, कित्याक तूं दार उक्तें करिनाय? इतलो तेंप तावन हांव दारार बडोवन आसा देवा, कित्याक तूं दार उक्तें करिनाय? मनिसाल्या सवालाक देव ताका जाप दिवन म्हणालो, दारार बडय, वणदीर बडय नाका. दारार बडय, वणदीर बडय नाका. मोगाच्या भावानो भयणीनो, बडय जंय दारार तवळ मात्र दार उक्तें जाता. वणदीर वचून आमी बडोवंक जाल्यार कांयच उक्तें जायना. हाचो अर्थ कितें म्हणा मोगाच्या भावा भयणीनो, सबार पोटी आमी मागतना आमी कशें मागा जंय तशें मागना. सारक्या रितीन आमी मागचें भोव गरजेचें जावन आसा. जाकोबाच्या पत्रांत 2 वस्परांत आमी वाचता, तुमी मागिल्लें तुमकां मेळना कित्याक तुमी सारक्या रितीन मागनात म्हणटा. सारक्या रितीन मागोवंक मोगाच्या भावा भयणीनो आमी शिकात जाय. जेजूच्या शिसांनी जेजून मागचें सदांच पळोवन ते आसलें. आनी जेजू मागता आसतना तांकां कितें एक विशेशता दिसलें. शास्त्रांनी आनी फारिजेवांनी आनी धार्मीक मुखेल्यांनी मागच्या बरी तो मागनातलो. ताच्या मागण्यांत एक विशेष पावर सकत आसली. हे सकड शिसांनी पळयल्ल्या वरवीं आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, शिसा मदल्या एकल्यान ताका विचारलें, कशें जुआवन आपल्या शिसांक मागोवंक शिकयलें तशें आमकांय तूं मागोवंक शिकय. आनी जेजून तांकां ह्या रितीन तुमी मागा म्हणून तें बोवापुरबायचे आमच्या बापा मागणें शिकयलें. म्हाका न्हू सबार पोटी भुरग्यांक दोतोनीची क्लास काणकोणच्या वेळार या हेरा सुवातींनी लोकांनी मागण्या विशयान डिस्कस करता आसतना म्हज्या मोतीक एक चिंताप येता. चिंताप कितें म्हळ्यार आमकां ल्हानपणा तावन नीज जावन मागोवंक शिकयलां गे, या आमी खरेपणी मागोवंक शिकल्यांक गी म्हणलें एक सवाल म्हज्या मोतीक येता. कित्याक आमी सांगता आसतना उलयता आसतना आमी म्हणटा हांव मागणें करतां, हांव मागणी म्हणटां, हांव मागणी सांगतां. मोगाचें आमकां मागणी म्हणोवंक शिकयलां. खंडीत आमकां मागणी म्हणोवंक येतात. ल्हान भुरग्या कडेन विचारलें आमच्या बापा नामान मरे म्हणून म्हळ्यार बडा करून आमच्या बापा नामान मरे सांगतात. ह्या खंयची दुसरी सकड मागणी आसात आमी शिकयल्यान पटा म्हणटात. आमी सांगता आमकां मागणी सांगूंक येतात. पूण मोगाचें न्हू आमकां नीज जावन मागोवंक कळीत आसा गे. ताका मस्त फरक आसा. मागणी म्हणच्याक, मागणी सांगच्याक आनी मागच्याक मस्त फरक आसा. मोगाचें न्हू दीस रात फरक आसा. सबार पुटी आमी जेंचे हांवें वो फॉर्मुला हे मागणें केलें जाल्यार म्हजें मागणें जालें म्हणून ना. मोगाचें भाव भयणीनो, मागण्या जिवितांत भोव गुडायचे संगती आटापून आसात. आनी त्या आमच्या बापा मागण्यांत जेजू आमकां हें शिकयता. ह्या मागण्या मुखांतर तो आमकां
खऱ्या मागण्याची ती सकत कितें म्हूण आमकां सांगता. सांत पावलू रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 8व्या वस्वरांत 20 आनी 6व्या वळींत आमकां अशें म्हणटा, आमी कितें मागचें आनी कशें मागचें म्हूण आमकां कळीत ना. आनी ह्या वेळार आमकां आदार दिवच्याक पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा आनी तोच पवित्र आत्मो हस्कार सुस्कारांनी देवाक उलो मारता. म्हाका मागण्याची एक गरजेची प्रिंसिपल कितें म्हळ्यार आमी समजून घेवचें, हे हांवें मागचें न्हय, हांवें मागच्या पवित्र आत्म्यान म्हजे ते मागच्याक हांवें अवकाश करून दिवचो. हे म्हाका वर्तें सत मागण्या जिविताचें सबारांक कळीत ना. हांवें न्ही तुवें मागूंक जायना, पूण पवित्र आत्म्यान आमचें तें मागासय. आनी पवित्र आत्म्यान आमचें तें मागता आसतना मोगाच्या भावानो भगिनीनो, आमी पवित्र आत्म्याक आमचें तें मागोवंक अवकाश करून दिता आसतना त्या मागण्याक विशेष बळ आसा, विशेष सकत आसा. आनी ह्या वरवीं थोडे नवार्धीक मनशांनी मागण्या जिविता विशयांत कितें सांगलां हें आमी इल्लें समजूंक प्रयत्न करया. आनी ताच्या उपरांत त्या मागण्या जिवितांत आमी पवित्र आत्म्यान आमचें तें सदां मागूंक अवकाश दिवच्या खातीर आमी कशें साकार दिसय म्हणल्या विशयांत आमी थोडे शिकया. आमचो देशाचो फादर ऑफ द नेशन म्हणटा राष्ट्राचो आमचो बापूय महात्मा गांधी ताच्या मागण्या जिविता विशयांत तो एक ल्हान संगत आमकां कळीत करता. ताच्या बुकांत माय एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, ताची ऑटोबायोग्राफी, ताची जिवन चरित्रा ताणें बरयल्या त्या बुकांत. तातूंत अशें म्हणटा, प्रेयर हॅज बीन द सेविंग ऑफ माय लायफ. मागणें म्हज्या जिवितांत इतलें भोव गरजेचें म्हाका आशिल्लें, त्या मागण्या वरवीं आज हांव जिवंत आसा म्हणटा. म्हळ्यार जर मागणें म्हज्या जिवितांत नातिल्लें आज हांव जिवंत आसचो ना कोण ना. विदाउट इट आय शूड हॅव बीन अ लुनॅटिक लॉंग एगो म्हणटा तो. जर मागणें म्हज्या जिवितांत नातिल्लें हांव केदां लागीं म्हज्या जिवितांत पिसो जावन भोंवता आशिल्लो, पिसो जाता आशिल्लो. माय ऑटोबायोग्राफी विल टेल यू that I have had my fair share of the bitterest public and private experiences. इतलो वर्तो म्हजो कोडू अनुभव म्हज्या जिवितांत म्हाका जाल्लो हे म्हज्या जिवन चरित्रांत तुमी वाचतना तुमकां कळीत जातलें. They threw me into temporary despair. म्हाका देदेस्पोर जावच्या बरी म्हणल्यार परिस्थिती म्हणल्यार बरी थंय म्हाका तसले परिस्थिती म्हाका हाडले. But I was able to get rid of it. It was because of prayer. देदेस्पोर निराश जावन जिणेन खंगा जावच्या परिस्थितीक म्हाका त्या असला कोडू अनुभव हाडले तरी थंय तावन म्हाका फाटी येवंक आनी म्हज्या जिवितांत खरो अर्थ समजून म्हज्या जिविताचो ध्येय समजून मुखार जियो म्हाका साध्य जालें मागण्या वरवीं. पण म्हाका न्हू महात्मा गांधी आपल्या जिवितांत खरेपणी मागणेचो आधार कितें जावन आसा, प्रभाव कितें आसा म्हणून आमकां सांगता. आनी एक अलेक्स कॅरल म्हणलो नोबेल प्रायज जिखुल्लो एक सर्जन. नोबेल प्रायज जिखलो सर्जन म्हळ्यार ताणें इतले सर्जरी केल्यात गे, एक नवार्दी सर्जन तो, आनी चड आनी चड तशें सर्जरी सक्सेसफूल जाल्यात मात्र न्ही वर्त्या रितीन सर्जरी ताणें केल्ल्या वरवीं ताका नोबेल प्रायज फावो जाला. आनी हो नोबेल प्रायज जोडिल्लो सर्जन ताच्या जिवितांत मागण्या वरवीं ताका इतल्यो सर्जरी करूंक साध्य जालें म्हणटा. आनी तो मागण्याचो प्रभाव तो म्हणटा, प्रेयर इज द मोस्ट पॉवरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी वन कॅन जनरेट. प्रेयर इज द मोस्ट पॉवरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी वन कॅन जनरेट. कोण एकल्या मनशाक सकत जाय जाल्यार ती सकत सकताची की चड फावर आसची ती सकत आपणाची तर ती मागण्या मुखांतर. द इन्फ्लुएन्स ऑफ प्रेयर on the human mind and body is as demonstrable as that of a secreting gland म्हणटा तो. म्हळ्यार
आमच्या कुडीन मगाचे न्हू सभार ग्रंथी आसात. ते ग्रंथेतावन विविध तरांचे द्रव उत्पन्न जाता. जावं पुरो एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार आमची डायजेशन प्रकृती, आमची जीर्ण जावची क्रियेंत विविध ग्रंथी पात्र घेतात. द्रव आसल्या वरवीं आमी केल्लें कितें आसा तें डायजेस्ट जाता, तें जीर्ण जाता आनी सारकें आसा. जे ग्रंथी कशे ते द्रव उत्पन्न करतात आनी आमच्या कुडीची सगळी वाडावड सारके रितीन जावंक साध्य जाता. त्याच रितीन आमी मागण्याचोय प्रभाव आमच्या जिणयेंत आमच्या दोळ्यांनी पळोवं येता म्हणटा. ते काय एक इमॅजिनेशन, एक चिंताप न्ही, पूण कशे ग्रंथीतावन आयल्या द्रव वरवीं आमचे जिवीत, आमची कुडीची वाडावड जाता, वाडावड आमकां दिसता. त्या रितीन मागण्याचो प्रभाव आमच्या दोळ्यांत आमी पळोवचो, आमी अणभव करचो तो म्हणटा. मुखार तो म्हणटा, प्रेयर इज अ फोर्स ॲज रियल ॲज टेरेस्ट्रियल ग्रॅविटी. मागण्याचो प्रभाव, मागण्या सकत ती इतली की टेरेस्ट्रियल ग्रॅविटी, म्हाका अंतराळाचे सभा ग्रह आसात आनी ते ग्रह एका फोर्सार, ग्रॅविटेशनल फोर्स म्हणटात त्या फोर्साक. आमची भुंय आनी सुर्या मदें ग्रॅविटेशनल फोर्स आसा, फोर्स ऑफ ग्रॅविटी, गुरुत्वाकर्षण शक्ती म्हूण कन्नडात ताका सांगतात. आनी ह्या गुरुत्वाकर्षण शक्ती वरवीं एक ग्रह अनेक ग्रह इतलेंच पयस, सुर्या इतलेंच पयस, हे सकट मोगाचें मांडावळ आसा. हे आमच्या दोळ्यांक दिसना, हे फोर्स काय आमकां दिसना, पूण हे सत आसा. ह्याच रितीन मोगाच्या भाव भयणीनो तो म्हणटा, आमच्या जिवितांत मागण्याचो प्रभाव, मागण्याचे ते एनर्जी, ते सकत इट सप्लायज अस विथ द फ्लो ऑफ सस्टेनिंग पॉवर. मागणे आमच्या जिवितांत एक सदांच निरंतर वाडचत आसली ती सकत आमकां दिता आनी ही आमी सकत निरंतर जोडी जाय म्हूण तो आमकां सांगता. सॅम्युएल टेलर म्हणून अनेक आत्मीक बरयणार म्हणटा, प्रेयर इज द हायेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ वीच मायंड इज केपेबल ऑफ. हायेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी मायंड इज केपेबल. आमची मोतीक एका तराची सकत आसा, करची शाती आसा म्हूण आमी सांगचे जाल्यार ती सडीत मापान शाती खंयची गी म्हूण आमी समजोवचें तर ते मागण्या मुखांतर ताणें ताका करूंक जावची ती शाती. ती भोव उत्तीम, भोव वर्ती म्हूण सॅम्युएल टेलर म्हणलो हो बरयणार आमकां सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या प्रसिद्ध मनशांनी जें कितें तांच्या जिवितांत जालो मागण्याचो अणभव आमचे ते वांटून घेतला, तशेंच सबार सांतिनेच्या जिणयेंती आमकां आयकूंक मेळटा. आनी तांच्या जिवितांत मागण्याचो प्रभाव इतलो उत्तीम रितीन आशिल्लो की मोगाचे न्हू, त्या वरवीं, त्या मागण्याच्या प्रभावा वरवीं आज पर्सलची नखेत्रां मातसो मेळटा व्हरती मेलफंग जावन ती आसात. सभार खंयचे सांतिनेचो आमी बूक वाचलो जाल्यार, तांचें जिवन चरित्र आमी समजलो जाल्यार मोगाचे न्हू हें सत आमकां कळीत जाता. तर आयच्या दिसा मोगाचे आमी समजूंक प्रयत्न करया, त्या पवित्र आत्म्यान आमचे ते निरंतरी मागच्या खातीर आनी त्या मुखांतर मागण्याची ती सकत बवरती सकत आमच्या जिवितांत आमी अणभव करीत जाल्यार कितें गरजेचें. ह्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्यांत आमकां 4 संगती समजतात. मोगाचे पयल्यान पयलें मागणे म्हळ्यार एक शब्द न्ही, उतरां न्ही, मागणो एक संबंध. प्रेयर इज नॉट अ रिच्युअल बट अ रिलेशनशीप. एक शब्द, एक उतरां म्हणल्यार कुठले मनशा मोगाच्या बाबूनो आमी काली ही उतरां ती उतरां खंयची उतरां बरी ಎಂತ चिंताव न्ही, ती उतरां न्ही, संबंध. संबंध म्हळ्यार म्हजो संबंध म्हज्या देवाथंय, म्हजो संबंध म्हज्या पेल्याथंय, म्हजो संबंध ह्या सगळ्या सृश्टीथंय. हो संबंध मागण्या जिविताचो प्रमुख वांटो जावन आसा. हो संबंध हांवें काडलो जाल्यार मागणे खाली एक शब्द उतरां जावन मात्र उरता. आनी व्हरते डेंजर मोगाचे न्हू. आमी शब्द उपयोग करता, विविध आमकां मागणी आमकां दिल्ली आसात, पवित्र सभेन आमकां दिल्ली आसात, पूण ती मागणी, ती शब्द उपयोग करतना त्या मागण्या फाटल्यान संबंध आमी समजून घेवंक जाय आनी तो संबंध आमचो जिवो जाय जाय. आनी ह्या खातीर जेजू न्हू तुमी अशें मागा म्हूण सांगता आसतना पयलें म्हळें आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. आमच्या बापा म्हूण जेजू न्हू
देवाक बाबा पप्पा डॅडी म्हणून उलो करून शिकयलें. म्हाका न्हू देवाक बाबा पप्पा डॅडी म्हणून आमी उलय करता आसतना एक संबंध आसा थंयसर. आमी कोणाकय डॅडी म्हणना, तेणे चलोवनाच्या मनशाक डॅडी म्हणून सांगना. डॅडी म्हणटा आसतना पप्पा म्हणटा आसतना म्हाका न्हू थंयसर एक लागशिल्लो मोगाचो संबंध व्यक्त जाता. आनी म्हज्या देवा थंय ताका हांव पळोवंक शकना जाल्यार तो एक लागशिल्लो गुंडायचो संबंध म्हजो जिवाळ जाता. कशें एका भुरग्याक आपल्या बापायक पळयता आसतना आपल्या डॅडीक पळयतना एक संबंध जिवाळ जाता, तो संबंध म्हज्या मागण्यांत म्हज्या देवा थंय जिवाळ जावचो. आनी तो संबंध म्हाका बाबलीनो जिवाळ जाता आसतना आनीक सुद्दां आमच्या बापा म्हूण जेजून आमकां शिकयलें, म्हज्या बापा म्हूण शिकोवना. जर ताणें शिकयल्लें म्हज्या बापा म्हूण शिकयलें जाल्यार म्हजो आनी ताचो संबंध मात्र जालो थंय. पूण म्हाका पळय जेजून आमकां शिकयता आसतना म्हळ्यार आमच्या बापा म्हळ्यार तो जाका हांव म्हजो बाप म्हणटा तो म्हजो एकलो प्रायवेट बाप मात्र न्ही, सक्टाचो तो बाप, सक्टाचो तो रचणार. आनी त्या वरवीं जेदवां हांव म्हज्या देवाक बाबा पप्पा डॅडी म्हणून उलो करता तवळ हर एकली म्हजी भाव भयणी म्हणून हांव स्विकार करता. संबंध म्हज्या देवा थंय तो म्हजो बाब पप्पा जाल्यार हर एकली म्हजी भाव भयणी आमच्या बापा म्हणटा आसतना हो संबंध म्हाका आमचो जिवाळ जाता. त्या देखून हांव म्हज्या गरजे खातीर मात मागता आनी हर एकल्याच्या गरजे खातीर मागता. म्हजी भाव भयणी हर एकली म्हजी भाव भयणी आनी तें हांव स्विकार करता आसतना खरेंच म्हाका रचलेल्या म्हज्या देवाचें नांव पवित्र म्हणून हांव स्विकार करता. तो पवित्र देव, ताचें राज म्हज्या जिवितांत हांव स्विकार करता. ताची खुशी म्हज्या जिणेंत हांव स्विकार करूंक म्हाका साद जाता. हें जेजून त्या मागण्यार आमकां शिकयलें. म्हाका दुसरें मागण्यात आमी समजून घेवचें की देवा थंय म्हजो हो संबंध जिवाळ जाता आसतना देवा लागीं हांवें उलोवचें मात्र न्ही, देवाक हांवें आयकूंकय सदांच तयार आसा जाय. पळय म्हाका भाव भयणीनो, एक भुरगें आपल्या आवय लागीं बापाय लागीं संबंदांत खाली बापाय लागीं आवय उलयला मात्र न्ही, ते बापूय आवय कितें सांगता तें समजून त्या प्रमाणे दिल्ल्या मार्गदर्शन जियोंक आसता. जर तर तें ना जाल्यार भुरगें तें चिंतप ना जाल्यार म्हज्या मम्मी डॅडी म्हाका कितें सांगतात तें हांवें करी जाय, ती म्हाका सारकें मार्गदर्शन दितात, कित्याक ती जाणात म्हाका खंयचें बरें म्हाका सकट कळीत ना. हांव नेणटो म्हाका सकट कळीत ना, म्हज्या मम्मी डॅडी कळीत आसा आनी ती म्हाका केदाळा कितें सांगतात कशें हांवें करचें म्हणटात तें हांवें केल्ल्या वरी मात्र म्हज्या जिवितांत हांव मुखार वचूंक शकता. म्हणल्यार ते सत ते समजोनी त्या भुरग्याक आसल्यार मात्र म्हाका भाव भयणीनो त्या भुरग्याची वाडावळ सारकी जाता. आमच्या मागण्या जिवितांत तेंच म्हाका भाव भयणीनो, देव आमकां निरंतरी ताचें मार्गदर्शन दिवंक आशेता. आमच्या मागण्या जिविताची वाडवळ म्हळ्यार ह्या देवाच्या मार्गदर्शनाक आमी निरंतरी आत्रेगून रावचें. म्हळ्यार देव म्हाका कितें सांगूंक आशेता हें हांवें समजूंक प्रयत्न करचें. आनी ह्या वरवीं हांवें देवा लागीं उलोवचें. आमी भुरग्यांक सल्ला म्हणटा मागणें म्हळ्यार कितें, मागणें म्हळ्यार देवा लागीं उलोवचें म्हूण. पूण म्हाका तितलेंच मागणें जायना. उलोवचें मात्र न्ही, आयकूचें आसा. देवी म्हजे लागीं उलयता, तो खाली आयकून बसना, ताणें म्हजे लागीं उलय जाय. ताणें उलयना जाल्यार म्हजी वाडवळ जावंक साथ दिना, म्हाका समजून मेळना, म्हाका प्रेरण मेळना. म्हजे करचे निर्धार वायट निर्धार जावंक पावतात. बरे निर्धार म्हज्या जिवितांत हांवें घेवचे जाल्यार देवाचें मार्गदर्शन हांवें निरंतरी जोडी जाय. आनी ह्या खातीर मागण्या जिविताचे वाडावळींत वयतातना म्हजें तें मागोवंक अवकाश करीत आसतना म्हाका देव कितें सांगता म्हज्या जिवितांत तें हांवें समजोवंक प्रयत्न करचें. आनी ह्या खातीर म्हाका ध्यानाक पवित्र सभेन व्हडलें म्हत्व आसा. आमकां सबारपुटी ल्हानपणांत हांव शिकयनात सांगनात ध्यान म्हळ्यार कितें गी म्हणून. मेडिटेशन म्हणटा म्हाका भाव भयणीनो, मेडिटेशन म्हळ्यार काळजांत देवाक आयकुचें. देव म्हज्या जिणेंत कितें आशेता म्हूण समजोवंक प्रयत्न करचें आनी तो अंतस्करण असो थाळो आमकां निरंतरी सम्यासो तें मार्गदर्शन आमकां दिता. तिसरें मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमच्या मागण्या जिवितांत आमी समजून घेजय खाली मागणें करचें म्हळ्यार
पर्टिक्युलर कश्टांत आसतना दुखांत आसतना आनी खंयच्या संदर्भार मात्र म्हणून थोड्यांची चिंता तशें नातल्या मागण्याची गरज ना पयस पूण म्हाका न्हू एक आमी समजून घेवचें कित्याक म्हळ्यार आमचो संबंद एका कोणी व्यक्ती ते आमी जिवो दवरीत जाय तर आमकां ती सळावळ त्या व्यक्ती थंय निरंतर आसा जाय कोणी एका व्यक्तीक खंय वर्सां एक पुटी 2 वर्सां एक पुटी फोन केलो जाल्यार म्हाका आमचो संबंद बरो उरना थंयचे थंय उरता पूण जिवो संबंद घट संबंद थीर संबंद एका व्यक्ती ते उरत जाय तर आमकां सळावळ ती आसला तवळ तवळ आसल्यार तो संबंद लक्षलो जावन उरता आनी हें म्हाका भोव गरजेचें आनी ह्या खातीर आमी हर एका दिसा म्हणल्यार बरी थोडो वेळ आमी दवरीत जाय थोडो वेळ इतलो वेळ जावंक पुरो 10 मिनटां 15 मिनटां 20 मिनटां अर्द घंटो देवाचें उतर वाचूंक आनी वैयक्तीक मागण्यांत वेळ करसूं आमी कम्युनिटी प्रेयर करता जावंक पुरो आमकां धार्मीक बेसांत आमचे कम्युनिटी प्रेयर म्हूण आसा मागता बरेंचें जाय जाय कम्युनिटी सांगाता समुदायाक मागणे आमच्या कुटुंबांनी आमचो तेर्स आसा सांगात आमी मागता बरेंचें जाय जे कुटुंबाक ते भोव गरजेचें पूण म्हाका न्हू ताच्या की तितलें मात्र न्ही आमच्या वैयक्तीक वाडवळी खातीर आमच्या आध्यात्मीक वाडवळी खातीर हर एकल्यान आमी वाडचे खातीर आमचोच म्हणलो थोडो वेळ जावंक पुरो तो 5 मिनटां या 10 मिनटां चड बिजी आसा जाल्यार इल्लो वेळ हर एक दिसा तो गरजेचो तो आमी दवरचो आमच्या देवा थंय तो संबंद गूण करचे खातीर आमची ती देव म्हज्या जिवितांत कितें सांगता ते आयकुच्या खातीर हें म्हाका न्हू जायना जाल्यार आमचो संबंद घट उरना संबंद आमचो उथळ जाता शालो जाता आनी देव खंय पयस आसा म्हणल्यार बरें भोगता देवाच्या हजारपणांत हर एक दीस हर एक घडी करसून तो अनुभव आमकां जायना आनी चवथें म्हाका बाबून आमी समजून घेवंक जाय आमी देवा लागीं मागता आसतना देवाक म्हज्या विशयान संपूर्ण कळीत आसा ताचें हांव लिपयलें कितें आसना हर एक म्हजी गरज तो जाणा सांत पावल आमकां सांगता रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 8व्या वसवरांत 30 आनी 1 वळीर आनी 30 आनी 2 वळीर हांव कितें म्हणून तो म्हणटा जर देवान आमचे खातीर आपल्याच एका पुताक सोडून दिलो कितेंच बाकी दवरनासतना तर त्या पुता सोबे हेर सक्कड आमकां दिनासतना तो कसो रावात म्हूण तो विचारता म्हणजे म्हाका अर्थ कितें देवान कितेंच बाकी दवरनासतना संपूर्ण तरान आपणाक दिला आनी ह्या खातीर म्हजें मागण्याचें जिवीत म्हळ्यार देवान म्हाका कितें दिलां तें हांवें स्विकार करचें ताका देखून जेजून म्हळें म्हाका आमी आयकलें देवाचें उतर आज मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हळें मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हूण सांगूं ना सोदा आनी तुमकां मेळटलें म्हळें बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हाका आमी मागचें कित्याक तें घेवचे खातीर देवान तें दोळूच दिवन जालां म्हाका आमी घेतिल्ल्या वरवीं मात्र तें आमचें जाता जर आमी घेयना तें आमचें जायना आपल्या पुता जेजू सोबे ताणें आमकां सक्कड फावो केला हर एक ताणें आमकां दिलां तें आमी स्विकार करूं म्हाका न्हू सबारपडी तयार ना आमच्याच स्वार्था वरवीं जावंक पुरो आमच्याच गर्वा वरवीं जावंक पुरो दुसऱ्या सबार आमच्या अस्कत वरवीं जावंक म्हाका आमी स्विकार करूंक शकना आनी ह्या खातीर मागणें आमकां तयार करता म्हाका न्हू देवान आमकां दिल्लें आमी स्विकार करचे खातीर आनी हें आमी मागण्या जिवितांत वाडवळी म्हाका समजून घेवचें हांव म्हजें जिवीत संपूर्ण देवा समर्पण दिता म्हाका कितें गरज तें हांवें उसारच्या पयलेंच ताका कळीत आसा हर एक भुरगें आपल्या बापाय लागीं सभासंग इसारता पूण बापायक भुरग्यां इसारच्या पयलेंच कळीत आसा सक्कड भुरगें इसारत घेना हेंच म्हाका आमच्या जिवितांत जर आमी खाली मागून मात्र देवान आमकां दिल्लें जाल्यार आज आमी कितलें उणें घेता आसलें आमच्या जिवितांत कितलें उणें आशिल्लें पूण कितलेशी संगती मोगाच्या बाबरी न्हू आमी देवा लागीं मागोवनात पूण देवान आमकां तें फोव केलां उदारपणी दयाळपणी फोव केलां हें सत आमी जाणा जाय जे आमच्या मागण्या जिवितांत मोगाच्या बाबरी न्हू आमी भिकारी न्ही आमी देवा मुखार भिकारी जावन येवचे न्ही आमी ताची भुरगीं सांपल आमकां सांगता आमी ताची भुरगीं देवाची भुरगीं आनी ताच्या भुरग्यांक देव
कितें सकट बरें तो जाणा आनी तो भुरग्यांनी इसाच्या पोलें दिता त्या भावार्थान त्या पातीन मोगाच्या बाबडीनो आमी देवा समोर येता आनी असलें मागण्या जिवीत मोगाचें आमी बांदून हाडटा आसतना पवित्र आत्मो आमचे ते मागोवंक आमी अवकाश करून दिता आनी तो पवित्र आत्मो आमचे ते मागता आसतना त्या मागण्याक मोगाचें न्हू विशेष सकत आसा विशेष बोड आसा आमी आयकलें ते साबार नवार्दीक मनशां तांच्या जिवितांत तांकां जाल्लो तो मागण्याचो प्रभाव तो अनुभव आमच्या हर एकल्या जिवितांत मोगाचें न्हू तो अनुभव आमकां जाता आनी ह्या अनुभवांत आमी बापातय त्या गूण संबंधांत सगळ्या सृश्टीते हर एका मनशांतय त्या गूण संबंधांत जिवंक शकता आनी ह्या खातीर मोगाच्या बाबरीनो आज आमी सोम्या लागीं मागया सोम्याचो आदार मागया सांगया आमच्या सोम्याक जशें शिसांनी जेजू लागीं सांगलें सोम्या जशें जुआवन आपल्या शिसांक शिकयलें तशें आमकांय मागोवंक शिकय आमी मोगाचें अस्कत आमकां कळीत ना हा सोम्यान आमकां थोडी सता उगडापे केल्या आनी त्या मागण्या जिविता विशयान त्या सताचेर आमचे मागण्या जिवीत बांदून हाडूंक सोम्याचो आदार मागया सोम्या लागीं सांगया सोम्या तूं आमकां मागोवंक शिकय आमचे दोळे आमी दांपया घडी भर मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या जेजू मागण्या जिवितांत बापा थंय एक गूण संबंद तुवें दवरलोय हर एकल्या थंय भाव भयणीच्या त्या संबंधांत जिवंक आमी फुडें सरच्याक तुवें शिकयल्या त्या मागण्यान तुवें आमकां उलो दिलोय आज सोम्या तुवें आमकां तो संदेश दिलाय आमचे मागण्या जिवीत आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बांदून हाडून मागण्याचो खरो स्पिरीत आमचे ते आपणावन सोम्या सदांच त्या मागण्याचो प्रभाव मागण्याचे सकत आमच्या जिवितांत आमी निरंतर अनुभव करूंक तुजी कृपा तूं आमकां दिताय आज विशेष जावन तुका थानोवच्या हे सर म्हज्या भाव भयणीक तुज्या उतरां मुखांतर जिवी सुरू आसोवच्या ह्या सर म्हज्या भाव भयणीक सोम्या तोच मागण्याची थान मागण्याचें स्पिरीत तांकां तूं फोव कर खऱ्या मागण्या जिवितांत सोम्या जेजू ते तुका महिमा दिता आसतना तांकां सोमेज सांग तुज्या आशिर्वादान आनी कृपेन तूं भर मानच्या जिवीत तूं फळादी कर सोम्या जेजू सबार जण कश्टान आसात दुखांत आसात पिडेंत आसात अणवरांत आसात अडचणींत सांपडलेले आसात सोम्या जेजू भविश्याच्या संकश्टा वळख जावन सोम्या खंगास जाल्लेले आसात आनी विशेष जावन ह्या कोरोना पिडेच्या ह्या संदर्भात मोगाच्या बाबून सबार तसो काळोख तांच्या जिवितांत वचून आसा पूण तूं सोम्या ह्या हर एका काळोखाच्या सक्तीतावन आमकां उजवाडा करूंक संवसार आयलोय आनी तेच बसोवन यायचे दिसा तूं दिवन आसाय हर एक तराचो काळोख सोम्या जेजू तांच्या जिवितांत सो काड तांच्या काळजांत तूं धैर्य दी सोम्या भावार्थ तूं थीर कर मागण्या जिवितांत आनी सदांच घट रावंक थीर रावंक सोम्या जेजू तांकां तूं बळवंत कर तुका सदांच महिमा दिवन तुका हरसून तुका वाखाणून जिवचे भाग ह्या सर म्हज्या भाव भयणीक सोम्या फोव कर जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.